बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. भयणी भावांनो, हांव चूक कोत्ता तेन्ना हेरांनी बोगसोणें दिल्लें म्हाका जाय. तशेंच दुसरो चूक कोत्ता तेन्ना हांव कित्याक बोगसोणें दिवंक बोल करिना. आयज साद्या काळाचो 24वो विशय जावन आसा. तुमच्या काळजान तावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बाप तुमकांय बोगशीचो ना. आमकां सोर्गीच्या बापा भाशेन बोगसोण्याची हातयारां जावंक आपयता. आयच्या दिसा संदानाची मनशां आमकां कोर म्हूण नम्रतायेन ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्ववेधार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Shanti Tajaisha
प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया. मागुया जी कोण आयच्या दिसाक आपलो जोन दीस मनयतात. मागुया जी कोण आयच्या दिसाक आपल्या काजाराचे वरोस मनयतात. देवान तांकां सुभां बेसांवांनी आशिर्वादान भरूंक मागुया. भलायकी बिगडलेली आसा, पिडेंत भावां भयणां आसात, उदी करून हे पिडेक सांपडलेली आसात. देवान कुडी आत्म्याची काळजां मनाची भलायकी सगल्यांक फावो करून आनी भोव करून हे पिडे शिडेंतली आमकां निवारूंक देवा लागीं मागुया. जी भावां भयणां मरून गेल्यान तांकां सासणीक विसव मागून घेवया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांक आमी मागतले म्हूण आमच्या मागणेचें आस्वासन ह्या भावां भयणांक दिलां. हें सगळें एकठांय करून ह्या जमात प्रार्थनांतल्यान आमची मागणी गरजो इंतेन्सावा देवा बापाक ह्या वेळार उबारुया. देवा सर्व वस्तूच्या रोचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवे आसतात. सूद घेता ताचो सर्वेस्पोर सूद घेतलो, कित्याक ताच्या पातकाचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट कोत्तल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसोतली. एक मनीस दुसऱ्याक जोळटा जाल्यार तांच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूत कशी मागूंक जायत? आपणा सारक्या मनशाचे चुचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकाच्या बोगसणें तांच्यान कशें मागूंक जायत? मासा रोगताचो जावन तो राग दवरून रावता, तर तांच्यान पातक्याचें बोगसणें कोण ताका दितलो? निमाण्या वस्तूचो उगडास दवर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मोडटलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कोर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग दवरूं नाका. बोव वोत्या देवाच्या कोराराचो उगडास कोर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनी मायमोग. पोतून म्हणया. सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनी मायमोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. सगळ्या मोनान काळजान आनी सक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सबाब. सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनी मायमोग. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळ्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायचो मुकूट घालता. सबाब. सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनी मायमोग. ताचो क्रोध सदां उत्ता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुनाव्याचे फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनी मायमोग. प्रितुमे परोस सोर जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोतल्या ताय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोंत
जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयतात सबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनी मायेमोग. दुसरें वाचप बागिवोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेता, आमी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मरतांव. म्हणटूच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्यांची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत म्हणजे मेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. गायन गावुया B10 5:27 दुसरो श्लोक B10 पेज 27. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातया परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान मुजेर चूक केल्यार हांवें ताका बक्षिचो? 7 पावटी लेगून? जेसून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. तेच पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पोरी सुर्गेचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालनेंट रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताचे दोनयान हुकूम घातलो. तेन्ना हात पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातशें राव, सगलें तुजें हांव रीण फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बक्षिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो आपणा बरोबरच्या एकल्या चाकोर ताका मेवलो आनी ताका धरून ताची गोंगटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांय पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातशें राव, सगलें तुजें रीण फारीक करता. तर तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक कोरीसर ताणें ताका बुंदकोणींत घातलो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकूर बोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका रीण बक्षिलें.
तर म्हाका दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागा बरीत जावन सगलें रीण फारीक करू पर्यंत दुनियान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणींक काळजांतावन बक्षिनात जाशीत जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेसू क्रिस्ताचे शुभवड तो मान हे. आकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावमडीनो एक ओस्तोरी देवान तिका सगळें फावो केल्लें. घरदार, भाटां बेसां, भांगार शिंगार, भुरगीं बाळां सगळें गरजेचें आनी ताचेहून सुबेज ओगलें देवान तिका फावो केलोलें. पूण भावमडीनो इतलें सगट आसून पासून हे ओस्तोरीच्या जिवितांत खुशालकाय म्हणलोली नासलोली. केन्नाच ती खुशाल नासतली. आनी हे खुशाल ना जावंक हे कारण म्हळ्यार तिच्या जिवितांतले अवगुण. आनी अवगुण म्हळ्यार सगल्यांच्यो खबरो करप, सगल्यांचें नांव इबाडप, सगल्यांचें नांव पिड्ड्यार करप. आनी हे भाशेन जायते अवगुणान भरलोली ओस्तोरी ती. आनी देखूनच असल्या अवगुणाक लागून इतलें सगट तिचे लागीं आसून पासून जिवितांत खुशाल ना, शांती सवस्काय ना. न्हिदूंक गेल्यार पासून न्हीद पासून सारकी पडना. एका दिसाक बाबामडीनो ह्यो ओस्तोरी रितीरांत वांटो घेता. आनी रितीरांत वांटो घेता आसतना देवाच्या उतराच्या आदारान तिका हो संदेश मेळटा. हो संदेश म्हळ्यारूच तुका पेकोवणी जाय, तूं बोगसणें माग. तुका पेकोवणी जाय, तूं दुसऱ्यांक बोगसणें दी. आनी आख्ख्या रितीरान बाबामडीन परतून परतून हीं उतरां तिच्या काळजाचेर मारतात. ही उतरांचो उगडास तिका येता, ही उतरांची जाप तिका जाता. आनी रितीर सोंपता म्हणसर एक बरे जिविताच्या आपल्या अंतस्करणाची चवकशी करून की भाशेन एक बरें कुमसार करता. देवा थंय पातकांचे बोगसणें मागता. आनी जांकां कोणाक आपणें दुखयल्यात, जांचे कोणाचें आपणें नांव पिड्ड्यार केलां, जांच्यो कोणाच्यो खबरो केल्यात, जांचे दुसरे अवगुण आसले, ते दुसऱ्यांक वायट केलां, तांचे सवें वचून बोगसणें मागून परतून शांती सवस्काय आनी खुशालकाय आपल्या जिवितांत ती अणभवता. बाबामडीनो खुशालकायेची चावी तुज्या आनी म्हज्या हातांत आसा. जर आमी खुशाल आमच्या जिवितांत जिवंक सोदता जाल्यार आमचेरूच जोण एकल्याचेर धरलेलें आसा. कित्याक आमी जेन्ना दुसऱ्या सवें बरे भाशेन वागता, दुसऱ्यांक पातकांचे बोगसणें दिता, दुसऱ्या थंय आमच्या पातकांचे बोगसणें मागता, तेन्ना देव आमकां उदीक खुशालकायेन भरता. बाबामडीनो जायते जाणार, जायते शिक्षक, जायते दोतोर ते बी आपल्या शिकपांतल्यान, रिसर्चांतल्यान आमकां सांगून दवरतात की जर असले अवगुणांनी भरलेलें आमचें जिवीत आसा जाल्यार, जर आमच्या जिवितांत आमी बोगसणें दिना जाल्यार जायत्या वायट दुयेंसाचे गुलाम आमी जाता, जायती दुयेंसांचे बोली आमी जाता. आनी जेन्ना आमचे भितर आसले सगळे अवगुण जाता ते भाशेन भायर काडून पातकांचे बोगसणें आमी दुसऱ्यांक दिता, तेन्ना कितलींच दुयेंसां पासून कुरार जातात, कितलींच दुयेंसां पासून बरी जातात आनी आमकां कुडी आत्म्याची, काळजा मनाची भलायकी फावो जाता. बाबामडीनो आज परगटल्या देवाच्या उतराच्यो सेवा दवरून आमकां कसलेच बोगसण्याची मनशां जावंक आपयता. ह्या विशया विशीं जायते फावटी आमी आयकत आयल्या. आज नव्यान आमकां तोच उगडास परतून आमकां ताचेच विशीं देवाचें उतर नियाळ करूंक आपयता. ह्यो वस्तू आमी नोको म्हण न्हय, पूण नव्यान आयच्या दिसाक देवाच्या उतराच्या आदारान आमकां आनीक एक पावट उगडास की आमी बोगसण्याची मनशां जावं. आमी आमच्या जिवितांतले अवगुण आसा ते भायर काडून आमचें जिवीत शेगुणांनी भरूंक आमकां नव्यान आयच्या दिसाक उगडास. पयले वाचपान सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचपान राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो. सूद आनी विंगास घेवप हें बी सारकें वायट.
आनी देखून ह्यो वस्तू सोडून दिवन आमी आमचें जिवीत बरेपणान भरूंक पयल्या वाचपांतल्यान सिराकाच्या पुस्तकांतल्यान सर्वेस्पर देव आपले पोरचेक संदेश दिता. जो कोण राग धरून जियेता, जो कोण क्रोध घेवन जियेता, जो कोण सूत घेता, जो कोण विंगास घेता, ताचें जिवीत असलेंच जिवीत जावंक पावता. जिवितान तो सांडटा, जिवितान तो हारता. आनी देखून असलें उगुणान भरलेलें जिवीत वायटान भरलेलें जिवीत जाता तेन्ना ताच्या जिविताचो शेवटूय बी असलोच वायट जावंक पावता. पफमडिनाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ह्या बोगसण्याची आमकां शिकोवण दिता जाल्यार ही वोपार घालून बोक्षिना जालो त्या चाकराची वोपारींतल्यान ही समजणी दिता. आनी कोण परी तो दोनी आपल्या एका चाकराक ताचें कितलेंच रीण बोगशिता, पूण आपल्या बरोबरच्या चाकराक हो बोगशिल्लें रीण बोगशिल्लो मनीस चाकर तो बोगशिना. देखून दोगांयच्या जिविताचो शेवट कितें जाता तो ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान हे वोपारींतल्यान आमी आयकलां. पफमडिनो, कित्याक आमी बोगसूंक जाय काय? कित्याक आमी आमचें जिवीत शेगुणांनी भरूंक जाय काय? कित्याक आमी हें असलें वायट सोडून दिवंक जाय काय? हाचो जबाब आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन आमची नोदरे मुखार दवरता. दुसरें वाचप आमकां उगडास करून म्हणटा, जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सगलीं क्रिस्ताची. एकाच उतरान आख्खें आमचें जिवीत जावंक जाय क्रिस्ताचें जिवीत. जेजू क्रिस्तान दुबावना देव कसो पूण त्याच बरोबर मनीस कसो आपलें जिवीत शेगुणांनी भरलें. जाता ते भशेन बरें करपाचो जेजून प्रयत्न केलो. आपल्याक वायट करतल्या खुर्साचे मळी पासून ताणें बोगशिली आनी आमकां असले जिविताची आयच्या दिसाक देख दिता. देखून आमी ताची पाटलावदारां कशीं हें सगळें पयस करूंक आनी जेजू सारकेलें आमचें जिवीत आमी करूंक ह्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान भाग्योन पावलो तुका म्हाका उलो करता. पफमडिनो, आज इमिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना कितें आमी करचें काय? कितें आमकां करूंक हें देवाचें उतर आपयता काय? पयले सुवातेर ओगूण आमच्या जिवितांत आसात ते आमी काडून उडोवन आमचें जिवीत शेगुणांनी भर म्हूण मागुया. आयचो जबाब आमकां उगडास करता. सर्वेस्पर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग हे दोन खेरीत शेगूण सर्वेस्परा देवाचे ह्या जबाबांतल्यान आमी देवाच्या उतराक दिलोले आसा. सर्वेस्पर सगळोच कोनवळाय आनी माये मोग. कोनवळाय आनी माये मोग जावन आसा ही उरफाटे रागाचे क्रोधाचे ऑपोजिट्स. आनी देखून राग आमच्या जिवितांत आसा, क्रोध आमच्या जिवितांत आसा, नाटकाय आमच्या जिवितांत आसा, विंगास घेवपाचो ओगूण आसा, सूट घेवपाचो आमच्या जिवितांत ओगूण आसा जाल्यार तो काडून उडोवन आमचें जिवीत कोणवाळायेन आमचें जिवीत माये मोगान मोवाळायेन भर म्हूण पयले सुवातेर मागुया. दुसरे सुवातेर जाता ते भशेन आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक प्रयत्न करुया. दुबावना आगोड तें कित्याक इतलें दुसऱ्या सगळें बरें करूंक केल्ले पासून जाल्यार दुसरो म्हजेर उपरासला, दुसरो नाका जालोली गाराणी घातल्यान नांव पिड्यार केलां, म्हजें तें म्हाका मेळूंक ना, असलीं साबार कारणां आसा. आनी देखून कशें हांव ताका भोगसूं? मनीस सैमाचे नोदरे पोरमणे पळयत जाल्यार आगोड तें सोंपें न्हय. तें सोंपेपणी म्हाका वायट करतल्यांक भोगसूंक आमच्यान जायना. हें मनशाचें सैम, मनीसपणाची असोक्ताय ती. पूण जेजूचेर नदर मारुया, देवाचेर नदर मारुया आनी ताची कृपा आमकां मागून घेवया. कित्याक देवाच्या आदारान देवाचे कृपेन सगळें जावंक शकता. देखून ही आडखोड जाता म्हणटकूच सुरवातेक ह्या असल्या भावां भयणां खातीर मागपाचो आमी प्रयत्न करुया. दुबावना मागूंक पासून तांचे खातीर आडखोड तरी आसतना देवाचे कृपेन भरुया आनी जाता ते भशेन इल्लें इल्लें असल्या भावां भयणां खातीर आमी मागुया. आमचें काळीज तांचें काळीज मोवाळाय कोणवाळायेन भर म्हूण मागुया. आनी तिसरे सुवातेर आमचें क्रिस्ताचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक आमकां दुसरे वाचपान बाकीवन पावलो उगडास केला. जेजूचें जिवीत शेगुणांनी भरलेलें जिवीत, जेजूचें जिवीत संपूर्णायेन भरलेलें जिवीत, जेजूचें जिवीत देवाच्या मोगान भरलेलें जिवीत. आनी जेन्ना असलें जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत आमी करूंक पावता तेन्ना आमच्या जिवितांत खुशालकाय आमी अनुभवूंक पावता. देखून खुशालकायेचें आमचें जिवीत जावंक आमी सोदता जाल्यार, आमचें जिवीत खुशालकायेचें आमी सारूंक सोदता जाल्यार
गरज आसा क्रिस्ताचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक. देखून ह्यो तिनूय वस्तू मनान दवरया. आमचें जिवीत कोणवेळायेन माये मोगान भरलेलें आमचे भितर आसा ते ओगूण काडून उडोवन शेगुणांनी आमचें जिवीत भर म्हूण. आनी आमकां वायट करतल्या सवय आमकां आमी पयलो पावडो तांचे खातीर मागूंक तरी सुरवात करून अशे भाशेन आमचें दुसऱ्यांचें जिवीत खुशालकायेचें जिवीत करूंक हे मिस्साचे पेटेन जण एकल्याक आदार मागुया. सुकली बिरावया. बावार्थ उच्चारून बरोबर म्हणया. सतमंथा देवा सर्पत्वेदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सौम्य तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो आंकवार मरीत हावन जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निगिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर्पत्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयच्यान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार जेजू सारकेलें आमचें जिवीत करूंक आमकां वायट करतल्यांक जाता ते भाशेन बोगसणे दिवंक आनी हे भाशेन आमचें जिवीत खुशालकायेन भरूंक बापाचो आदार कांय मागण्यांतल्यान जण एकल्याक मागून घेवया. आमच्या दोरबीक फुडयारा पासत मागुया. आपूण पयले बोगसण्याचे नमुणे जावन पोरचेक बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संदाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. संदान करूंक सोदिनात तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशां आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणे जावन घायाल जाल्ल्या मनशांक आमी पळयताव. असल्या आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा, कश्टवता, मरून गेला आनी ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा मोगडा तुजेर पात येवन तुजेर विस्वास करून तुजे आपुरबायेचे पूत आनी दुवो कश्यो ह्या काळजाचे ओत्रेक ह्या मागण्यांतल्यान तुका उबारल्यात ते तूं आयकून घे. मागलोले उपकार आमकां मेळून दी आनी आमकां सगल्यांक तुजे कृपेन तुज्या आशिर्वादान भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया. C22 माफी मागता हांव शांती दिता हांव पान 30 आनी 7 C22 पेज 37.
म्हज्या भावमडीनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या मोगाड बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आमी जोण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं ओजापाचें ओजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मोर्तांतली आमकां सोडून हो व्हडतो मान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलोली कूळ याज्ञिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी ताची खाशा पोरसां आमी जावंक पावल्या. सर्व थाय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळटा तुमचे पासत आनी समेज मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत फडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे मिसाचे भेटेंत आपआपल्या घरांनी राव वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धोर बुता, आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. पवमरीनो ओस्कोत सोयम आमचे आनी ओस्कोत सोयमाक लागून जायते फावटी आमी चुकता. दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक आमकां आगोड जाता. तरी आसतना देवान आपल्या पुता जेजू वरवीं हें बोगसणें आमकां फावो केलां. देवान आमकां आपली कृपा फावो केल्या आशिर्वाद मेळोवन दिला. ओगुणाचें जिवीत काडून उडोवन आमचें जिवीत शेगुणी जिवीत करूंक देवान आमकां आपले कृपेन भरल्या. असल्यान सबार देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाचे मनान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारून बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोर दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेची शांती सदाकाल तुमचे सोफी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती. शेळेच्या जेवणांक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. तुमचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतले परी हांव तुका वेंग मारतां.
आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. एक तुजी आज्ञा आमकां D9 पान 51 D9 पेज 51. करुणा समयार देवाची काकलुती एक उलो. सौर पदवेदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजें कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पोतवी पाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडून अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बरे खातीर फावो तशीं पावलां घेवन सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बरवांसो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमीन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां, ह्या सुर्गेच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाचे गायन गावुया. F23 वचूया पान 9 आनी 6. F23 पेज 96.